काळी न्हंयच्या मदीं आशिल्ल्या द्विपाचेर श्री काळिका देवील जात्रा महोत्सव मंगळवारच्यान सुरू जाला आनी ब्रेस्तार पर्यंत सादर जातलो। त्या निमित्यान जास्त संख्येत भक्तगण होडयेचेर वचून श्री काळिका देवीले दर्शन घेवचे बरोबर अलग अलग सेवा अर्पण करत आसात। कारवार शहराच्या कोडीबागच्यान सुमार 2 किलोमीटर पयस आशिल्ले विशाल द्विपाचेर विराजमान जाल्ली श्री काळिका देवील जात्रा दर वर्स विजृंभणेन जाता। ह्या द्विपाच्या भोंवतण काळी न्हंय व्हांवता जाल्यार बी ह्या द्विपार मातर विशाल हिरवळ झाडांन भरिल्लो प्रदेश आसा। दर वर्सा प्रमाणे ह्या वर्साक श्री काळिका देवील जात्रा 3 दिवस उमेजीन सादर जायत आसा। होम हवन तशेंच पुजा आनी इतर धार्मीक विधी विधान पूर्ण करून भक्ती प्रदर्शन करते आसात। ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ।
जय माता दी. हे महाकालीचे वार्षिकोत्सव प्रतिवर्ष हांगते आसा आणि हे वर्ष बी आता भरपूर एक बराटेन चलते आसा. ह्या द्वीपाक हे एक जात्रा म्हळ्यार हांगा मनोरंजन आसा आणि आध्यात्मिक मार्ग आसा. सगळे रितीन युवक लोक ॲक्टिव्ह सगळे लोक स्वयंसेवा करतात. हे एक जात्रा म्हळ्यार एक कालिकेले आमी एक आशिर्वाद घेवचे हांगा येतात आणि हे ह्या द्वीपात जात्रे टायमार इतलेच न्ही बाकी टायमार बी हांगा भरपूर लोक येते उरतात आणि ही आता वन ऑफ दी फर्स्ट कांडला फॉरेस्ट म्हणून कर्नाटका स्टेटान हे रेकॉग्नाइज केला आणि हे एक एक हांगे एक स्थळ आसा हे जावच्याक परिश्रम आमगेले गुरुजी सावंत हेणी भरपूर काम केलात. तेंगेला आशीर्वाद महादेवीला आशीर्वाद आणि हे सगळ्यां हांगा बरें चलते आसा आणि आमी सगळे कडेन देवी कडेन प्रार्थना करता की देवी सगळ्यांनी मनोकामना पूर्ती करू आणि भरपूर शक्ती दिवो, भरपूर सेवा आमचे कडेन घेवो आणि आमकां सदां अनुग्रह प्राप्त करूं म्हणून देवी कडेन प्रार्थना करते आसा. काळी न्हंयच्या मदीं आशिल्ल्या द्वीपाचेर जात्रा जायत आशिल्ल्यान हांगा वयतले सगळे लोकांक होडीत आदार जावन आसा. होडयेचेर द्वीप प्रदेशांत वचून देवील दर्शन घेवच्या विशिश्ट अनुभवासाठी खूब लोक जात्रेक येतात. जिल्ल्याच्यान इतलेच न्ही गोवा महाराष्ट्राच्यान सुद्दां भक्त लोक देवील दर्शनाक पावतात. मंगळवारच्यान सुरू जाल्ली जात्रा 3 दिवस म्हणल्यार ब्रेस्तार पर्यंत जातली. हांगा भेट दिवन सेवा अर्पण करून भक्तीन देवी कडेन मागणी केल्यार सगळी मागणी पूर्ण करची शक्ती देवी काळिका माता असो भक्त लोकांलो विस्वास आसा. काळी न्हंयत खारी उदक उरल्यार बी न्हंयच्या मदीं आशिल्ल्या ह्या द्वीपार आशिल्ल्या 2 भाईंत साय उदक मेळटा. हे सगळे श्री काळी देवीली महिमा म्हूण भक्त सांगतात. असले द्वीपार आशिल्ल्या श्री काळी देवील्या जात्रेक अवकाश मेळ्ळ्यार भेट दिया आनी देवीले दर्शन घेवन देवील्या कृपेक पात्र जाया.
कालिका मातेला महत्व खूप असा कित्याक म्हणल्यार आमी हांगा देवस्थान जावचे पयलीं हांगा सेवा येता आशिल्ली, काम करता आशिल्ले, हांगा उदक फातर माती खूब इतले आशिल्ले. आमी ते सेवा केल्या बी आमकां कसलेच त्रास जायनाशिल्लो. आमी 2-2 दीस हांगा थंडीक आनी पावसाक येवन राबून घेवन हांगा पुरा झाडां माडां रोवन आमी हांगा केलें आसा. नंतर देवस्थान जाला आनी देवस्थानाचें खूब महत्व आसा. लोक खंयचे खंयच्यान येवन देवा बद्दल कितें आमी सांगून घेतिल्लें तें खरें जाता हांगा आनी आमी मातये कडेन बी कितें सांगून घेतिल्लें तें खरें जाता.